नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकारायच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। रेंट बायक परवाने परत दिवचे काय ना ते विशीं करतले फेरविचार। वाडटे अपघात तशेंच रेंट बायक वेवसायांत आशिल्ल्या घोळाक लागून परवाने दिवप केल्ले बंद म्हणटा येरादारी मंत्री माविन गुदिनो। खासदार विनय तेंडुलकर आणि राज्यसभा वांगडी पदाचो दिलो राजीनामो। राजकारणातलो प्रवास ह्यान फुडें उरतलो सुरू म्हणटा विनय तेंडुलकर। सवाय दरान नुस्तें विकपी सरकारी वॅनी गेल्यो तरी खंय? वॅनींचेर नुस्तें सवाय मेळटाय म्हणून दुबाव म्हणटा आमदार दिगंबर कामत। सांगेर सुळकर्णा वाठारांत राती दोंगराचे भुंयेर फुटून लोकांच्या घरांत पावले पावसाचे उदक। लोकांचे बरेच हाल। उदक पुरवणीचो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार गांजे येवपी प्रकल्प आडायतले। गरज पडल्यार रस्त्यार देवन करतले खर आंदोलन। आणि कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत दिसान दीस वाडटा कोयराचो प्रश्न। कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय जावपाची आसा गरज। आता खबरो विस्तारान। रेंट बायकाक येरादारी खात्यान परवाने बंद केल्ल्यान बेकार भुरगे खासगी गाडयो भाड्याक लायतात, देखून सरकाराक महसुलांत लुकसाण सोंसचें पडटा असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेंजी विगासान 0 तासा वेळार उप्राशिल्लो। पर्यटक मस्ती करताले, देखून येरादारी खात्यान रेंट बायक परवाने दिवप बंद केल्ले, पूण त्या जाग्यार खासगी दुचाक्यो भाड्याक लावप तशेंच बेकार भुरग्यांक रोजगाराची संद निर्माण करपा खातीर रेंट बायक पुनर्जीवीत करपाचो सरकाराचो विचार आसा। हाचेर विचार विनिमय करून निर्णय घेतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत सांगलें। As there is no rent a bike licenses issued and a lot of young youth who would want to buy and can afford 1 or 2 bikes cannot buy and rent, due to which several such private bikes are rented and given for rent, and the revenue to the transport department is lost. The government should start issuing new rent-a-bike licenses for minimum 2 or 3 bikes for new single owners or license per family, which will encourage entrepreneurs as well as generate revenue plus stop illegal renting of private bikes. Shri Alex Reznare, Orange. Though this is a 0-hour mention, खूब महत्वाचे आसा. Goan is a unique place where there are renter bikes available to tourists. Very consciously, आमचो सरकार येतोगोच आमी हे स्टॉप केल्ले. कित्याक स्टॉप केल्ले? हुंय संख्या इतली वाडलेली आनी हुंय कांयच्या काय हुंय पार्किंग करप, लोकांक ब्लॉक करप आनी एक्सिडेंटूय जाताले. टुरिस्ट येतात ते बायकार बसून तांकां रुल्स खबर ना, ट्रॅफिक सिग्नल खंयचो रस्तो तो 1 वे वयताले, खूब एक्सिडेंटूय जाताले म्हणून आमी स्टॉप केल्ले. पूण आमी पळयलां ते उपरांत कितें जालां स्पीकर सर, इल्लिगली बायक रेंट आउट करता आनी सेम थिंग इज गोईंग ऑन, स्टील दे आर डुईंग इट इल्लिगली. सो डिपार्टमेंट इज रिकन्सिडरींग दॅट एटलिस्ट फॉर अ शॉर्ट पिरियड आहा ते लिगलायज कशें करपाचें, सो दॅट इल्लिगली आमी मागीर सारके स्ट्रिक्ट जावपा आनी रेंट अ बायक आमचे अनएम्प्लॉयड युथाक एक संदी दिवपाक. वी आर कन्सिडरींग इट. इट इज अंडर एक्टीव कन्सिडरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट. बट आय कॅनॉट गिव अ स्पेसिफिक एश्युरन्स नाव, बट इट इज एट द बॅक ऑफ माय मायंड बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ द यूथ. फर्दर हेजेरूच हांव सांगपाक सोदतां, आमी गोंयची पात्रांव स्कीम म्हूण केली. इवन दो इट वॉज अ प्रायवेट ऑपरेटर, बरी वेवस्थीतपणे चलता आनी फुडल्या म्हयन्यान आनी 100 जाणां दिवपाचे आसा. तितून आमी इंटग्रेट रेंट बायकूय करता, मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर, रिक्षाय करता आनी ऑल वील बी इलेक्ट्रिकल बायक्स. सो दीस इज अ न्यू थिंग वॉट वी आर इंट्रोड्युसींग. तुजे कोण घेवपाचे आसा तांकां इलेक्ट्रिकल बायक घेवपाक जाय, सो दॅट देर विल बी लेस पोल्युशन एज वेल. गोंयांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूट स्थापन करपा खातीर आयज गोंय सरकारान टाटा मेमोरियला वांगडा कबलात सायन केल्या. ह्या कबलाती वरवीं दर सप्तकांत कॅन्सराचे ओपीडी वरवीं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे तज्ञ दोतोर उपचार दितले. रेडिएशन, केमोथेरपी तशेंच सर्जिकल आनी कॅन्सराचे हेर उपचार आतां गोमेकोच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत स्थापन केल्ल्या खासा ऑन्कोलॉजी विभागांत उपचारा वरवीं दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली.
We need Tata Memorial to see that people of Goa don't have to run to Bombay, but we have a proper setup within the state of Goa. Lots of work has to be done. Lots of work needs to be done. Doctors also have to become very sensitive in order to identify people if at the peripheral centers. We have to work in that particular direction so that early treatment, early detection, we are able to save people's lives. Many times, let me tell you, educated people also are trying to shy away from these type of instances, as a result of which it is not only the rural poor, or it is not only the poor who doesn't understand what is happening to him, but it is the educated people also who shy away because they are in a denial mode and they do not want to accept the fact that something is going wrong with them. And as a result of which, when it comes in the front, it comes like a absolute shock to everybody that why did this happen, and then you have no answers why it happened. It happened. And as a result of which, then your mindset has to change, and it has to change in such a manner that you have to deal with a situation which earlier, if it was earlier somebody had mentioned to you, or earlier it was detected, then perhaps you would have been in a better state of giving treatment. Under this MOU, a cancer institute will be started in the Goa to drive the sustainable growth in cancer care as per the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in accordance with the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana and Ayushman Bharat Digital Mission. Under the agreement, one experienced specialist from the Tata Medical Center will attend the oncology OPD weekly. Cancer care will be augmented by regular weekly oncology OPDs, including the radiation, the medical and surgical care. We also conduct the virtual tumor boards and teleconsultation for research, education and patient care. We will also establish the daycare facilities for the administration of the cancer chemotherapeutics. Even before the new cancer institution is commenced, the oncology OPD will begin at the GMC super specialty block. Tata Medical Center will offer the technical assistance to strengthen the prevention, early detection, treatment, rehabilitation, palliative care, academic programs and clinical research. खासदार विनय तेंडुलकर आणि शुक्रारा राज्यसभा वांगडीपदाचो राजीनामो दिलो. जुलय 2017 वर्सा भाजपाचे तिकेटीचेर राज्यसभेत वेंचून आयिल्लो. आपल्याक भाजपान इतल्या उंचेल्या सुवातेचेर दवरिल्ल्या खातीर तेंडुलकरान राज्यसभेत उलयतना उपकार मानले. तशेंच आपूण राज्यसभेंतल्यान निवृत्त जाला आसूंये, मात राजकारणांतल्यान जावंक ना अशें विनय तेंडुलकरान सांगलें. आता राज्यसभेत गोंयचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर सदानंद शेट तानावडे हांकां वेंचून हाडला. आयज विधानसभेत नुस्त्याचेर बरी घोस्तान चर्चा जाली. लोकांक लागींच संवायदरान नुस्तें मेळचें ह्या हेतान सरकारान मोबायल नुस्त्यांची व्हॅन सुरू केल्ली. त्यो व्हॅनी खंय गेल्यो असो प्रश्न मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केलो. केंद्रीय येवजणे खाला प्रत्येक मतदारसंघात मोबायल व्हॅन घालच्यो अशी मागणी कामतीन केली. नुस्तें संवायदरान घेवन म्हारग दरान विकतात असो दुबाव दिगंबर कामतीन उक्तायलो. ह्या येवजणेचो आढावो घेवन ही येवजण परत सुरू करपाक मेळटा काय ना हाचेर लक्ष दिवपाचें उतर नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिलें. हांगा आमदार जितले हावसा भितर आसा तांचो सगळ्यांची म्हज्या कोतान मागणी आसतली की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक व्हॅन घालची म्हणून. आसपाना विचार, सगळ्या आमदारांक विचार. प्रत्येक जाण म्हणटालो, कारण ही खरी बरी स्कीम आशिल्ली. प्रत्येक जाण म्हणटालो मिनिमम एक व्हॅन तरी घालचे म्हणून. आनी भुरगे किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तयार आसा मुखार येवन करपाक हें काम. म्हजें म्हणणें कितें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम जर बंद केली जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान घेवचें मरे. स्टेट गव्हर्मेंटान नुस्तें हें इम्पॉर्टंट न्ही. आमी म्हणटा नुस्तें म्हारग जालां, लोक सगळे जाण नुस्तें खाता आनी हालीं नुस्तें मेळत ना. 5 स्टार हॉटेलांक लागून सादारण मनीस नुस्तें खावपाक शकना. तो मागीर ते बारीक वेल्ल्यो, ताल्ले आनी कितें असले बाबडे खाता भुरगे. थोड्या घरांनी प्रॉफिट म्हणटा तेच सांगता का स्टेट गव्हर्मेंट आपूण स्वता चालू करतले का म्हणून. येस स्पीकर सर, जे ऑनरेबल सिनियर मेंबरान सांगला प्रमाणे आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रिव्यू करचे म्हणून मागता, पूण त्याच्या बदलेक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन कितके नंबरांनी आमी 40-60 आनी ST-SCक ताका जास्त आहा, 60% सबसिडी आहा. तेन्ना म्हाका दिसता नवे कोण आसा पळय ट्रेडर जावपाक, हेंच्यांनी धाकटे रिक्षा मोटरसायकली बीन घेवच्यो.
ते सोंपें पडटलें आनी जी तेंची रिक्वेस्ट केला वील आस्क द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू रिवायव द स्कीम. स्पीकर सर, मिनिस्टर म्हणटा पळय रिक्षा आनी मोटरसायकली म्हणून तातूंत कांय तशें अर्थ ना स्पीकर सर. ताका एक तर फीश विकपी स्टॉल आसपाक जाय सबसिडायज रेटान किंवा फीश विकपी रेफ्रिजरेटेड व्हॅन आसपाक जाय. म्हज्या कोतान हांव परत मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवचें, बजेटान कितें प्रोविजन करपें. यू स्टार्ट वीथ 10 व्हॅन्स, एक 10 व्हॅन स्टार्ट करा मरे पयलीं. आशिल्ले न्ही ते बरें चलताले न्ही, 10 व्हॅन तरी स्टार्ट करा, मागीर वाडया. स्पीकर सर, जी स्कीम आसली ती 100% फ्री आसली, पूण ती तशी दिवपाक जाता काय ना, पूण रिवायव करता, एग्जिमायन करता, आमी रिव्यू मागता आनी त्या प्रमाणे वील चले. उटंगराच्या पावसांत हालीं खुबशा लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. सांगेर सुळकर्णा वाठारांत रातच्या वेळार दोंगराक भुंयेर पडून वचकीत उदक गांवांत भरलें. ह्या घडणुके उपरांत लोकांक कितें करचें काय सुचना जालें. वतली तरी खंय, पळयात हें लोकांचें म्हणणें. सांग्यार सुळकर्णा नवे वाड्यार रातच्या वेळार एक भिरांकूळ घडणूक घडली. दोंगरावेल्यान भुंयेर फुटून उदक व्हांवून लोकांच्या घरांत भरलें. ही घडणूक नेमकी कशी घडली हें मात कळलें ना. उदका वांगडा काळी माती घरांत भरली. रातच्या वेळार रांदतना अचकीत उदक घरांत भरलें आनी लोकांनी आपलो जीव वाटावपाक धांवपळ केली. माथ्या वयल्या 4 घरांतल्या लोकांक तात्पुरतो स्थलांतर केला. पयलीं घोग्यांनी पावस पडत रावल्यार नितळ उदक व्हांवतालें, पूण अशी घडणूक पयले फावट घडल्या अशें थळावे सांगतात. किती जालो दिसता? हो कसलो प्रकार? हो प्रकार पळोवपाक गेल्यार हो सगळा हो मायनीचोच प्रकार. हो मायनींग हो भितरल्यान हो पावडर येयला, मॅग्नीज पावडर हो, आनी कांयच न्हू. भितरल्यान हो येता पावडर हो. आतां तुमी भितर ते गुहे गेल्ले, कितें दिसता पडटा? गुहे भितर सगळी गुफा आसा, भितर वागोळी आसात आनी वागोळ भितर ती आपली घर करून आहा. भितर वचपाक मेळना. दिव बी आसल्यार घालून वचपाक मेळटा आसलें, पूण मातशें काळोख आसल्या कारणान भितर वचपाक मातशें त्रास जाता. कित्याक कोंकणू शकता न्हू. कितें वयर मायन बी आसा? वयर मायनींग आसा, पयल्या मॅग्नीजाक पयलीं मायनींग आसा त्यो. सामकी ती वयल्यान माती आनी हें देंवल्यान सगळी भायलीची पावडर आनी सगळी हांगायल्या आनी सगळी ती म्हज्या आड्यांतल्यान सुद्दां म्हज्या घरा कडेन सुद्दां पावल्या. काल तिने आमी पंचाक सांगलें फोन मारून, मागीर तेंचे सगळे सरपंचा बी सगळे हाडले. कितें कोण आशिल्ले पळय पंचायती सगळे तांकां घेवन आयले, घेवन ते सगळे दाखयल्या. मागीर हांगा मागीर तेंच्यांनी येवन मागीर सगळी पोंबलेदार सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेला आनी आमकां म्हणटा अलर्ट रावा म्हणून तेणी नोटीस दिल्ले काल. त्याच प्रमाणे आमी रातची हांगच्यान दुसरे शिफ्ट जाले. परत सकाळी हांगा कसली आसता पोजिशन आमीच पळोवन आमी येवन हांगा रावल्यात परत. सामकी अकस्मात उदक येयलें. मागीर रातची 12 जाले. आमी सगळे भायर खंय वचपा आमकां कळना. सगळें येयलें उदक. आमी थिंगा रांदता बरें रांदता थिंगा सामकें देकूर बरें जालें. मागीर खंय वयतलीं रातचें. ह्या घडणुके उपरांत ह्या वाठारांत आपतकालीन स्थिती निर्माण जाली जाल्यार हे लोकां खातीर घातक थारतले. कारण दोंगरा सकयल सुमार 30 घरां आसात. ह्या घडणुके उपरांत थळावे बरेच भिल्यात. थळाव्या आमदारान घडणुकेची पळोवणी करून लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस पेट्रोलिंगाचो बंदोबस्त केला. कितें आसा वाडटा कमी जाता हाचेरय नियंत्रण दवरपाक आमचे जे राज्य डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून सेल केल्ले आसा तितले फावटी फोन करून ह्याच डिजास्टर मॅनेजमेंटान हांगा येवपा जाय आशिल्लें. हांगा गार्ड करपा खातीर कोणाक तरी दवरपा जाय आशिल्लें. इंटेन्सिटी फ्लो आनी इमर्जन्सी आसा जर जायत ह्या गांवांक वेकेट करपाची वेवस्था निर्माण करपा जाय आशिल्ली. सकाळीं जेन्ना हांव मामलेदाराक फोन करता, मामलेदार म्हणटा आपूण पळोवन आयलो. मागीर ते पिक्चर पळोवपाक गेल्लो. आमकां जाय ती डिसिजन्स त्या वेळार घेवपा खातीर. पूण अशे तरेचें जर इनसेन्सिटीव बिहेवियर जालें आनी एखादे वेळ हांगा जर खऱ्यांनीच डिजास्टर जालें जर जाय जाल्यार अत्यंत घातक अशें स्वरूप आसा. कारण हो जो दोंगर आसा आनी ताजे सकल पायथ्याशी विदीन हाफ एन किलोमिटर 30 घरां आसात. हांची हें कितें म्हणून हांवें आतां एक आमच्या केप्यां पुलीस स्टेशना वयल्यान एक रोबोट हाडून दवरले आसा. तांचो प्लेसमेंट हांगा केल्लो आसा आनी रातचे ताजेर जर एखादे वेळ इंटेन्सिटी वाडली, फ्लो वाडलो किंवा स्लरी मोठ्या प्रमाणान आयले जर जाय जाल्यार गांवांक वेकेट करपाची वेवस्था निर्माण करपाक लायिल्ली आसा.
हांव आसा नववाडो सुलकणा सांग्यार हांगा आनी हे गांवाक एक इन्सिडंट घडलो की हांगा अचानक एक दोंगराक एक भुंयेरशें जालें आनी तितूंतल्यान मॅग्नीज माल काळेलो आनी रेबो व्हांवले कारणान हांगा खंय तर तेंची घरां आसा ती अर्दी रेब्यापणां गेली, तशेंच तेंचे संडास किचनाक सगळो रेबो गेलो. आतां ते लोकांचें म्हणणें आसा की हें अशें केन्ना जालें ना, फर्स्ट टायम जालां. पयलीं थंय एक बारीकसो झरा आसलेलो, तो अचानक मोठो जालो आनी अचानक उदक येयल्ले कारणान तांकां खंय वचपाक मेळना. त्या खातीर तेंचे जे सामान आसा ते रेब्यापणां गेले. आतां 2 दीस जाले इन्सिडंट्साक आनी पावसाचें उदक पडलें त्या कारणान खंय तरी हो रेबो जो आसा तो ऑटोमॅटीक व्हांवून गेल्लो आसा. तशेंच प्रशासनान तांकां अलर्ट रावपाक सांगलां, कारण जो भुंयार आसा तो केन्नाय मोठो जावन हांगा लँडस्लायड जावंक शकता. त्या खातीर तांकां सांगलां की दिसाचे हांगा रावात आनी सांजचे खंय तरी वचून दुसरे कडेन न्हिदात. तर प्रशासनाची हेजेर नजर आसा आनी हो इन्सिडंट जो आसा तेजेर हांगचे स्थानीक आमदाराची नजर आसा. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गांजे उस्काच्या लोकांक सोमार मेरेन उदक सोडलें ना जाल्यार गांजे वाठारांत येवपी नव्या प्रकल्पाचें काम मंगळारा बंद करतले अशी शिटकावणी सरपंच नरेंद्र गांवकारा सयत थळाव्या लोकांनी दिल्या. फाटले 17 दीस जाले लोकांक नळाक उदक येना. पावसाच्या उदकान लोक आपले दीस सारतात अशी थळावी सांगतात. इशू म्हणटा पयर सांगलेल्या प्रमाणे फाटल्या आठवड्याक आमकां 6 दीस उदक नासलें. जेन्ना आमच्या लोकांनी बोवाळ केला तेन्ना खंय तरी ह्या PWDचे जे ऑफिसर आसा तांकां जाग येयल्या आनी पंप सारको करूंक धाडला. आनी जे हांगा पंपार आसता, जे हांगा पंपाक कितें जालें न्हू ते तांकां कांय इन्फॉर्मेशन दिना. जेन्ना आमी लोक बोवाळ करता तेन्ना ते धांवता की गांजान 6 दीस उदक ना, गांजान की ना. आज 3रो दीस हो पळय हो. पयर 6 दीस नासलें, आतां 3रो दीस. तेंच्यांनी खंय वचपाचें उदकाक? आमी येदो व्हडलो जागो दिला प्लांटाक, येदो व्हडलो प्लांट जाता, येद्या व्हडल्या प्लांटाक आमी सपोर्ट करता. जर गांजान उदक मेळना आमकां जाल्यार आमी कितें करपाचें तें मातशें सांगा. सगळ्यांक हांव आयज घेवन येयला, तेंच्यांनी आपले मातशे विचार मांडचे. आनी जर आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना ही तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिता, नाल्यार जो प्लांट आसा न्हू आमी कायमचो बंद करतले. जर ते येवन आमचे हांगा उदकाचें सोल्युशन काडिना सोमार सुद्दां, मंगळारच्यान तो प्लांट हांव बंद करतलो. सगळ्या लोकांक घेतलो आनी हांव प्लांट बंद करतलो. उदक ना 17 दिसांतल्यान फक्त 1 दीस येयला, तें बी तांबडें उदक. आमी खंयचें उदक हाडपाचें उदकाचें? आमी आज गांव गांजे आसा जे गांजे गांवांत जवळ जवळ 17 दीस जाले उदकाची तांकां पुरवण सारकी जायना. जाता जाल्यार 1 दीस तांकां चुकोन आयलें जाल्यार ते अशी खोदूळ येता. जेन्ना गांजे गांवांत जवळ जवळ 400 लोकवस्ती आसा, 400 लोकवस्ती आसल्या कारणान त्या गांवांत उदक ना. आनी त्या गांवांत तेंचो एक प्रकल्प जावपाचो आसा 25 MLDचो. आनी 25 MLD प्रकल्पा खातीर तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी जमीन सगळ्याच केल्या. जमीन तांकां दिल्ली आसा. तेन्ना प्रकल्प जर तो जायना आनी हांगा जे उदकाची पुरवण जर सोमार पर्यंत जर जायना जाल्यार मंगळा तेंच्यांनी जो आमी जमीन तांकां दिल्ली आसा तो आमी प्रकल्प बंद करतले असो इशारो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिल्लो आसा. तेजे बरोबर भरपूर गांवच्यो बायलोय येयल्ली आसली. जेन्ना हांगा आयज आमी घटनास्थळ येयले, जेन्ना पंप जेन्ना विचारलें तांकां जाल्यार 10 HP पंप आमी तांकां उदकांक घालून पुरवठा करता म्हणून सांगताले. 10 HP पंप जोडो म्हणून सबस्टिट्यूट आनी दुसरो पंप एक घातलो तोय जोडो. ह्या संदर्भात आमी जेई हेका विचारलें ताका तेन्ना तेणी सांगलें की माती भरोवन तो पंप जोडटा म्हणून आज तांकां उदकाची पुरवण जातली अशी तो सांगता. गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा. कांय थारावीक सुवातींचेर तर ही समस्या कायम आसा. पंचायती वतीन घराघरांतलो कोयर एकठांय करतात, मात कोयराची ही समस्या नियंत्रणात येना आनी कोयर काय पंचायतीची फाट सोडिना. कारापूर तिस्क सरवण झाटीये कॉलेजी लागसार आनी हेर कांय सुवातींचेर तर कोयराची समस्या कायम आसा. सध्या ह्या वाठारांत कोयर साचला. पावसाक लागून कोयर कुसून घाण निर्माण जाल्या. ह्या कोयराक लागून रोगराय लेगीत पातळपाची भिरांत आसा. पंचायत वाठारांतले कोयराचे समस्ये विशीं लोक नाराजी उक्तायतात. कोयराची समस्या नियंत्रणात हाडपाक पंचायतीन कडक कारवाय हातांत घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हजे फाटले वटेन कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कांय दिसाच्यान पडपी पावसाक लागून
हो कोयर सध्या कुसून ह्या वाठारात घाणी पातळ्या, जळाराय वाडल्यात. ताका लागून भिरांकूळ रोगराय पातळपाचो भंय आसा. ह्या कोयराचो जाता तितल्या बेगीन विलो लावचो, तशेंच ह्या वाठारात कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद जावचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. गोंयांत खुबशे शेतकार भाव शेती वेवसाय करता, पूण उटंगराच्या पावसाक लागून खुबशीं शेतां आनी पिकावळ नश्ट जाल्या. कांय शेतां पावसान व्हांवून गेल्या. खूब वर्सांचो शेती वेवसाय एका वटेन लोक कायम दवरपाचो यत्न करतात, जाल्यार दुसरे वटेन पावसान तो नश्ट जाता आनी आदाराक सरकारा कडेन हात पसरवचे पडटात. पळयात शेतकारांचें म्हणणें. अंदू पावस उसरा आयलो आनी उसरा आयिल्ल्या पावसान बरोच नेट धरून शेतकाऱ्यांचें बरेंच लुकसाण केलें. कुडतरेच्या आनी तुयेच्या शेतकाऱ्यांची शेतां उदकापोंदाक गेली. कुडतरेच्या 17 शेतकाऱ्यांची शेतां उदकापोंदाक गेल्यात, जाल्यार फाटल्या 15 दिसांत पेडणे तुयेच्या शेतांत उदक भरून आसा. शेतकार घाम गळून आपलो शेती वेवसाय करतात, पूण उटंगराच्या पावसांत न्हंयत हुंवार आयल्या उपरांत शेतांत उदक भरता आनी शेती वेवसाय नश्ट जाता, अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. हे शेतां 35 हेक्टर्स 35 हेक्टर्स जमीन आहा ह्या रायतवाड्याची. तितूंतली आतां 1.5-2 लाख जमीन पिडार जाल्या आनी एवरी इयर जाता त्या उदकां. हे कित्याक जाता, ते व्हड कोसळ्ळो आहे, उदक सारकें फ्लो जायना. हें उदक सारकें अशें वचून त्या रिवर जुवारी वयता. हाय टायड आसता तेन्नाय तें उदक ब्लॉक जाता आनी व्हड कोसळ्ळ्या तेन्नाय ब्लॉक जाता. गव्हर्मेंटान तें सारकें करपा जाय. शेत रोयलो तें आमगे चड पावसान सगळें उडोवन गेलें. आतां आमको चोवपा आयिल्लें धिमे वयर उदक जाता सगळें. एकू माग आनी न्हू ते सायडीचें बी गेलां आमगेलें. 3 बांदी सारकी गेले कोणशासान. ते होडणींतल्यान उदक वचना सगळें मुगे मागान येता उदक. तेच म्हूण गव्हर्मेंटान हें करचें, आमकां आदार करचो. आनी आतां आदार करून जाल्यार त्या वर्सान कितको रोवपाचें शेत पासून बुडला आई 15 दिसान गेले. आमच्या सोनिया पालयांतलें शेत सगळें बुडलां. 15 दीस जाले. ते कोणूच आमकां कोणूय हेल्प करचो. आमी इतले लुकसाणी आमची जाल्या. फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं शेतांनी उदक भरून शेती वेवसाय नश्ट जाता आनी दर वर्सा शेतकार सरकारा कडेन मजत मागतात. आतां तरी सरकारान शेतकाऱ्याक मजत करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. सरकारान आतां आदाराक हात दिलो ना जाल्यार फुडें हो शेती वेवसाय ना जायत वतलो, अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. 135 शेतकार आहाय आनी 16-17 शेतकारांक सुमार आमगेलें लॉस जालो आहा. सामकें कंप्लीट बुडला. हय कंप्लीट बुडला आनी तेज्या आनी थोड्या शेतकारांक अर्दो गेला. कंप्लीट बुडले 16-17 शेतकारांनी उरलो कंप्लीट अर्दो आहाय ते अर्दो गेला एक सायड वयरच्यान. 1 मार्क 2 मार्क माना तशें गेलो आहाय तेंगेली. तेंकाय मातशें हेल्प केलें. मातशें ते फाटी दुसरे फाटी रोवपाक तेंकां बऱ्या पडटलें आनी हेल्प जाता मातशें. आतां ते फाटी कांय ना जाल्यार लोक लॉसां पडल्यार मागीर रोवपाक लुकसाण करताय आनी देखलो आनी मागीर शेत पाडवताय. आतां मिशिनां आहाय म्हूण कोण रोयताय. हें तो रोयलो आसता तो गेलो जायत न्ही आनी कोण रोयतलो. गांवांत मिराणीचें शेत ह्या मळ्यान हो मळो आसा. फाटल्या 15 दिसां पासून पावसाच्या पाणयासून आज पर्यंत भरलेलो आसा. फाटल्या 15 दीस पासून भरला. जेन्ना तेंच्यांनी पेरणी केल्या तेन्ना पासून उदक भरला. तेका लागून तेंची सगळी मेहनत पिड्ड्यार जाला. हो ओलो दुश्काळ म्हटलें जाल्यार काय गैर ठरचें ना. शेतकऱ्यांक इमिजिएटली एग्रीकल्चर पॉलिसी करतना विमा जो आसा इन्शुरन्स अशी जेन्ना बुट्टी येता ही नॅचरल कॅलामिटी ही पर्पजली सांगना. ही जेन्ना तिळारीचें उदक सोडलें ती शापोरा रिवर भरली आनी शापोरा रिवराची जेन्ना हायटायड जाली ती लेवलच्या वयर आनी शेतान उदक भरलें आनी ते परत वचपाक आतां वाट ना. कित्याक तर रिवर भरलेली आसा तेन्ना इमिजिएटली शेतकऱ्यांक इन्शुरन्स दिवपाक जाय. ही एक फॅक्ट जालो. आतां रवी नायक आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तांकां बऱ्या पैकी खबर आहा शेती धर्म काय तो. आमचो धर्मच शेती आसा. आमचे लोक हे शेती पोट भरपाकूय करता आनी शेती धर्म म्हणून करतात. ताका लागून तांकां नुकसान जावंक जायना. एटलिस्ट तांकां तेंची नुकसान भरपाई तरी मेळपाक जाय. तेन्ना एग्रीकल्चर खात्याक आनी मिनिस्टराक अपील करता की इमिजिएटली तांकां ही नुकसान भरपाई आहा ती दिवपाची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एकासारको पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून कामोर्ले सावणेवाड्या वयलो रस्तो नेमला. ताका लागून थंयच्यान आवाज करप्यां मदीं भिरांत पातळ्या. वायट घडणूक घडच्या पयलीं पंचायतीन तशेंच थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून नेमिल्लो रस्तो सारको करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
तो सगळो नेमलेलो आहा हो खबर न्हू केन्ना ना केन्ना कोसळटलो हे पंचायतीन आनी आमचे पंचायतीन MLAक सांगचे आनी हे रस्त्याची कितें तरी उदरगत करची नाल्यार हो रोड सकयल कोसान पडटलो आनी बस बी कोण व्हडली बी बस बी येत जाल्यार ती कोसान सकयल गेल्या उपरांत लोक मेल्या उपरांत येवन फायदो ना त्याच्या पयलींच कितें ते पंचायतीन गव्हर्मेंटान कितें तरी करून हें करचें अशें आमचें हें आहा हांगा हे रस्त्याक पळोवंक पळयनात ते अशेंच चलत जाल्यार कितें फायदो काय हांकां सरपंचांक हाडून फायदो कितें आमच्या गांवच्यांक कांयच फायदो ना हे फक्त आपले चोरपाचेच चिंततात अरे बाबा मात तरी रस्त्याचे हेचे गांवचे सगळे हेचे लोकांचे चिंता मरे लोकांचे चिंतिनात आतां हयसर आतां कितें हे डेव्हलपमेंट केल्यार बाबा लोक सुद्दां म्हणटले बाबा पंचायतीन कितें बरें केलें अशें म्हणटले हे कितेंच पळयनात ते करपाचें रस्तो समतो डायरेक्ट हो शिवोले गेला डायरेक्ट आनी हो इतके पर्यंत हे खार्यावाड्या पर्यंत इतको रस्तो सामकोच पिड्डे आसलो आनी हे केबल बिबल घातला तोय रोड फिनिशींग करूंक ना हेंच्यांनी आनी ते रोडाक लागून हेवटेंतले तेवटेन वतान कोणी एक्सिडंट जावंक शकता ते रोड फिनिशींग करूंक हा न्हू तो तसोच आहा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हे खूब अणभवी मंत्री आसात चवथी पयली पुराय गोंयांतले रस्ते तो सुळसुळीत करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें शुक्रारा विधानसभा अधिवेशनाच्या 9व्या दिसा विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तो उलयतालो. So you are the ex-PW minister. Right now, on the roads, right, potholes are there. Road has been washed out. What do you like to say? See, now the PWD minister, Mr. Nilesh Kabral, is a very experienced person. He will take care of all the roads before Ganesh Chaturthi, and I will also think that whatever happens because of underground cabling, we will repair that. Before Ganesh, before Ganesh, गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळयता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन खंयच नाकात पळयत रावात गोमंतक TV.